सकाळी हांव उठलो आनी बायक म्हाजे 2 जाळयो आसल्यो। एक जाळी ना म्हणून हांव बायकडे 9 सुमार पळोवपाक गेलो, पळयत जाल्यार वाघ आहा। त्या वाघान पळयतूनच सामकी वयर उडकी मारली आनी उडकी मारली इतली हायस्ट जंप सारकी, म्हणजे तो भायर येवपाचोच पण तो परत आहा तोच सकयल पडलो। वाघ वो फूल ग्रोन एडल्ट आसलो लेपर्ड आनी ह्या बायन म्हाका दिसता तो रातचो बीन पडला कितें बक्ष धरपाक। तेन्ना आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे केरीचे स्टाफ पावले हांगासर आनी तशेंच बोंडला फोंडा रेंजीचे रेस्क्यू स्क्वॅड तशेंच वाळपयचे स्टाफ सगळ्यांनी मेळून आनी आमी काडलो सुखरूप। कोणाक कॅज्युलिटी जावंक ना, फूल ऑपरेशन बायतल्यान काडपाक भायर। आणि सकाळपासूनच लोकांची हांगर भरपूर गर्दी जाली वाघ पळोवपाक। त्याच्या नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे लोक येयले, तेंच्यांनी लोकांक सायडीक काडले आणि तेंच्यांनी भरपूर प्रयत्न केलो। अशें म्हणूं येता की सबंद बिचोली तालुक्याचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कर्मचारी वरिश्ठ तशें सकयल्ले पातळी वयले हेंच्यांनी भयंकर प्रयत्न केले आणि आता तांकां सादारण 6 सांजच्या तांकां ह्या प्रयत्नाक तेंच्या यश मेळ्ळें आणि तेंच्यांनी ताका बरे भशेन जिवंत ती वागीण आसा तिका वयर काडली। त्या खातीर हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी बिचोली पुलीस स्टेशन हे कर्मचारी हांकां देव बरें करूं म्हणटा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अशे जे वाघ आसा तेंचो बंदोबस्त करचो। आयज हांगासर जी म्हणजे वाघ जो हांगासर विहिरीन पडला, त्या विहिरीन पडलेल्या वाघाक भायर काडपाचो अतोनात प्रयत्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केलो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तशेंच पुलीस आणि रेस्क्यू स्क्वॉड हांणी केल्लो, तेंचे हांव मना पासून आभारी आसा।